आम्ही कुडचडें पोलीस स्टेशन आसा एक परत एक चोरयेची गजाल हांगा ती फोर्टेना ते म्हणजे एक्सिबिशनाची कंप्लेंट येयली 17 जानेवारी म्हणल्यार चोरी जाल्ले अरावंड डिसेंबर म्हयन्याच्या 20 तारखेक अशें पूण जेन्ना कंप्लेंट जाली तेजे नंतर आमचे कुडचडें पुलीस फायरी करपाक लागले आनी एक दिसा भितर जो रेहान शेख म्हणटा तेच्या घरांतूच रावपी तेजो ड्रायव्हर जो शायजाद शेख म्हणून त्यानेच ते चोरी करपाक येतल्यार 4 लाखाचे जे भांगर आसा ते एक दिसाचो कुडचडें पोलिसान रिकवर केल्ले आसा आनी ताका 4 दिसाचें रिमांड दिल्लें आसा. 17 जानेवारीच्या रात्री मिस्टर अब्दुल रिहान शेख रेजिडेंट ऑफ ग्राउंड व्यू अपार्टमेंट पोंटेमळ खैरामुड्डी कुडचडे हांणी कंप्लेन दिली की 20 ते 24 डिसेंबराच्या रात्री त्याच्या घरांतल्यान तागे जे भांगर आशिल्ले ते चोरयेक गेले. ते भांगर अरावंड 80 ग्रॅम्स आशिल्ले वर्थ अरावंड 4,26,800. इन्व्हेस्टिगेशन केलें तेन्ना कळून आयलें की ताचो एक ड्रायव्हर आशिल्लो तो ताच्या ग्रावंड फ्लोरार ताच्या बिल्डिंगेन ग्रावंड फ्लोराचेर रावतालो आनी ताचे कडेन ताची चावी पूण आशिल्ली कंप्लेनंटाची. ती चावी तेणी फ्लॅटाची दुसरी चावी एटॅच आशिल्ली ती चावी यूज करून ताणें ते भांगर ताचे चोरयेक घेतले आनी वास्को आनी सावड्ड्या हांगा सोनाराक ताणें विकलेले. गोल्ड अरावंड 70 ग्रॅम्स आमी रिकवर केले ताचे कडल्यान आनी फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा एकूच पुलीस स्टेशन. हांव स्टुडंट मिडिया खातीर कुडचडेंच्यान करतालो.